बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 119 वाक्य 12-14 हांतू आमी अशें वाचतां. सर्वेस्परा तूं सदैव तुझे आदेश म्हाका शिकय. तुज्या तोंडांतले निर्णय म्हज्या वंठांनी हांव परगडतां. धन संपत्तेक लागून संतोषचे प्रास तुजे शिकवणे प्रमाणे चलोवन हांव चड संतोषतां. सर्वेस्पर देव सदैव आनी आमकां सर्व रितींनी ताचो आदार दिता. तर त्या देवाक आमचे मदें आमी स्वागत करया. गावन गीत दैवीक मधुरा गीते गळो बुखान तावन गीत संको F4 आनी 5 संको 9 आनी 6. आराधिपेना आराधिपे आराधिपेना ಆರಾಧಿಪೆ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೇನ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೇನ ಆರಾಧಿಪೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿನ ಆರಾಧಿಪೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿನ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೇನ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೇನ ಆರಾಧಿಪೆ. ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಿ ಬಲಿಪೀಠದಿ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಿ ಬಲಿಪೀಠದಿ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ಆರಾಧಿಪೇನ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೇನ ಆರಾಧಿಪೆ. ದೂತರೊಡಗೂಡಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಪೆ ದೂತರೊಡಗೂಡಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೇನ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೇನ ಆರಾಧಿಪೆ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೇನ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೇನ ಆರಾಧಿಪೆ. Alleluia, 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 Alleluia.
स्वादीक जेसू तुका आमी मान करताव, प्रणिपात करताव, वरदान करताव. तुझ्या बापाची कुशी करच्यांत तुका दिल्लें संवसारी मिसांव तुवें संपूर्ण केलें. तुझ्या संवसारी मिसावा मुखांत्र सर्गींच्या बापाच्या नावाक महिमा हाडचो एक मात्र इरादो तुजो जावन आसलो. हर एक संबंध बापाची कुशी करच्यांत आटापून आसा म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें. मोगळा सुमया तुजे संगी हो वेळ करशीत आसतना तुवें आमचेर वतलेलीं सगळीं आशिर्वादां आमी नियाळताव. सर्व रितींनी तुजो सांगात आमकां दिवन आमची जिणी बळवंत करताय, आशिर्वादीत करताय. तुज्या सांगातपणान एकवटलेली जावन जियोंक आमकां तूं अवकाश दिताय. सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयल्लीं उतरां उगडासाक हाडटा आसतना मोगाळा सुमया अध्याय 4 वाक्य 4 ते 7 हातूंत तूं आमकां अशें सांगताय. सुमया थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगतां, संतोष पावा. तुमचें बळेपण सोमेस्त मनशांक कळीत जावं. सोमयाच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलोच कंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जाणवाय नाटापोंक नजो जाल्लें देणें, देवाचें समाधान, तुमचीं काळजां आनी तुमचीं मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें. मोगळ्या सुमया ही उतरां सांत पावलान फिलिपिकारांक सांगिल्लीं. जो अनुभव ताणें आपल्या काळजांत केल्लो, तुजे थंय संतोष पावचो, तुजे तावन सर्गींचें देणें जोडन घेवचें, ताणें फिलिपिकारांक तें सुपाटयलें. आज त्या उतरां मारिफात आमच्या जिवितांत तो संतोष आपणावंक, तें सर्गींचें देणें आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक तूं आमकां आपयत आसतना सर्व रितींनी त्या एकवटान तूं आमकां शाबीत राखतलोय म्हणलीं भरवशाची उतरां तूं आमकां दिताय. वै सुमया, तुजे थंय संतोष पावोन तें समाधान जोडूंक तूं आज आपयत आसतना मरिमाय तुजी आवय तरी पयले सुवातेर देवा बापाची कुशी करूंक पेसाडल्लें घडीत आमी नियाळताव. हर एका रितींनी आपल्या जिवितांत पंत आव्हानां उदेतना बापाक समर्पिल्लें जिवीत आनी बापाचेर आसल्या अटूट भरवशान आपणाक फुड करूंक आदार लाभता. आनी तसल्या परिस्थितींनी कंत बेजाराय जिणी आवरत करता तरी देव बाप म्हजे संगी आसा म्हणली तृप्ती आनी समाधान तिणें जोडून घेतलें. मोगळ्या सुमया आज त्या मरिमायेचो जिविताचो इशारो आमच्या जिवितांत घेवन जी जिविताची साल तिणें आपणायल्ली, सर्गींच्या त्या बापाची कुशी करच्यांत प्रमुख स्थान घेवन आपल्या जिवितांत दिल्लें संवसारी मिसांव तिणें संपूर्ण केलें. तशेंच आमची जिणी तुका म्हणटा तसली जावन जियोवच्याक, तुज्या नांवाक होगळीक हाडच्याक हर एक रितीन बापाची कुशी करूंक तूं आमकां आपयताय. लुकाचो वांजेल अध्याय 8 वाक्य 19 ते 20 आनी 1 वाक्यांनी आमी वाचताव. कशें तुजी आवय आनी तुजे भाव तुका पळोवंक, तुका भेटोवंक अपेक्षितले. जमलेल्या लोकां मदें तुजे लागीं येवंक तांकां जावंक ना. बगार तुजे सरशीन तो संदेश धाडटा आसतना तूं एक वर्तें उतर तुज्या आवय विशांत परगट करताय.
जे कोण बापाची कुशी करतात ती जावन आसात म्हजे आवय भाव आणि भयणी. वैसोमया, आज तो नियाळ आमी करता आसतना विशेष रितीन आमच्या जिवितांत तुजी जिनिय चाल आपणावंक, जे बावार्थाचें देणें तुवें आमकां दिलां त्या बावार्थाच्या देण्या मारिफात देवाची खुशी करूंक आमकां तूं शिकय. परत आनी परत मरयेच्या जिविता मुखांत हें तूं उगडासाक हाडटा आसतना आमचे जिनियस्कत कांय सबार पावटी आमकां तें आमच्या मतीन तावन विसर घालूंक अवकाश कर दिता आसतना परत मरयेन जिणीभर पाळिल्लें देवाचे कुशी करचें, देवा तावन हर एक रितीन आपल्या मिसावांक आदार मागचें जिवीत आमी जोडूंक आमकां तूं आदार दी. मोरी तुजे थंय आनी तुज्या मिसावांत संतोष अनुभव करूंक शकली. हर एक दूख तिणें देवाची कुशी म्हूण मानून घेतलें आनी तें तूक फुड करच्याक बापाचो आदार मागून घेतलो. हें बरेंपण मोगाळ्या सुमयास आमी नियाळटाव. सबार रितीनी आमकां कळीत नातिल्ल्या बरी ती आशिर्वादां तुवें आमचेर वतल्यारी सबार पावटी त्या उपकारीपण आमी तुजे थंय दाखयलां. सबार विजमितां तुवें आमच्या जिवितांत केल्यांत जाल्यारी आमचे तावन तुजी होगळी कुसारचें जिवीत जियोंक सुकल्याव. आज परत तुजी बरेपण आमी निहाळटाव सुमया. तुजी कृपा आमच्या जिवितांत अदीक गरजेची म्हणलें जाणा आसाव. त्या भरवशाचेर पाती येवन मोगाळ्या सुमया सर्व रितीनी दिनवाशे काळजान तुका आमी नमस्कार करताव आनी गायताव गीत तुजी बरेपणां कशी नियाळतेल्याव. दैवी गायना बुकान तावन गीत संको B54 पान संको 60 तुझी बरेपणा कशी नियाळतल्या तुझो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतल्या तुझे उपकार धनिया कशे भावुडतल्या स्वर्ग आणि संसार ही तुझी नवला चंद्र आणि सूर्या उस्वाडाची मोतिया धामशूर हातांनी तुवें आमकां दिल्या ससनाच्या ससना गायता तुझी महिमा तुझी बरेपणा कशी नियाळतल्या तुझो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळयतल्या
उपकार धन्या कशे बावळटल्या वावर तुझो सगळो आमकां आजा पांसो ल्हान मनान आमच्या चिंतूंक जायना तितलो तुज्या चिंतनाचो ठाव घेवंक नसो तुज देवा आमच्या सदां कालवतलो तूं आमचो रसनाय आमी तुज्यो रसनाय तूं आमचो आरंभ आमी तुका देता मोग तुजो सदांच करूंक आमी अत्रेकता ससनाक तुका भोगोन आशें लालेता तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या तुजो अगणित मोग कसो मोठमेस्तल्या तुजी पदवी महिमा कशी पळयतल्या तुजे उपकार धन्या कशे बावळटल्या तुजे उपकार धन्या कशे बावळटल्या तुजे तावन सुमिया जायतें बरेपण आमी जोडलां कितलेय आमी अनउपकारी जाल्यारय तुवें आमकां सांडूंक नाय परत आनी परत जिणी आमची तुका समर्पोंक तूं आमकां आदार दिताय सर्व रितींनी देवा बापान रचलेलो संवसार आनी तातूंत उत्पन्न केल्ली हरी एक वस्त आज तुज्या रचनेची विस्मीत हांव वाखणटा मरये बरी जिणी आमची तुका मानता तसली करूंक आमी पेसाडटना आमचे जिणयेंतले उणेपण अस्कत काय आमकां चीड दिता अडसिता आनी संवसारीक कुशलायेंक वळख जावन जिणी जियोंक बुलयता मरी मायेन कशें सर्गींच्या बापाची कुशी केली तशेंच आमी बापाची कुशी करच्याक तूं आमकां आदार दी सोमिया मोगाळा जेजू तुजे बरी मोग करचो दुसरो ना तुवें म्हजे खातीर जिणी परिवर्तना खातीर तुजो जीवर पिलाय आज परत हो आराधनाचो वेळ तुजे संगी हांव करशीत आसतना ह्या सकाळीच्या वक्ता दिमयेर तुजे समकार वाचतना हर एक रितीन तेंचो म्हज्या उगडासाक हाड सदांनीत मरये बरी संवसारी संगतींनी मेतेर जावन आसतनाय देवा बापाची कुशी करच्यांत अदीक वर तें समाधान आसा अदीक वर तो संतोष आसा म्हणलें जाणा जावंक तूं म्हाका शिकय मोगळ्या सोमिया तुजें वर्तें उदारपण जिविताचो त्याग सॅक्रिफीस आमची जिणी
बळवंत करच्याक जावन आसुल्लो. तुझ्या जिविताचे समर्पण आमच्या जिणे परिवर्तना खातीर, आमी बरेपण आपणावचे खातीर, पातकाच्या मेळापणांत तावन बाचावी जोडचे खातीर तुवें तो दिलोय. आज तो सॅक्रिफीस नियाळन म्हज्या जिवितांत तुजो आदार गरजेचो म्हणलें हांव समजता, वळखता आनी म्हज्या जिवितांत बरेपण जोडच्याक तुजेशी हांव येता. जिणे पयणार हांव आसतना सबार संगती मारिफात म्हज्या जिणेची अभिवृद्धी हांव करता आसतना संवसारांत तुवें म्हाका दिल्लें मिसांव म्हज्या बेसांत तिरासण आपणावन हांव मुखारसून व्हरता आसतना येवचें कश्टाचें वातावरण, पिडेशिडेचें वातावरण, हर एक पातकाच्या मेळेपणाची अडखळी फूड करूंक, बापाची खुशी करच्यांत हें सगळें व्यर्थ म्हणलें लेखूंक आनी प्रमुख रितीन बापाचो मोग करन म्हजी जिणी प्रामाणीकपणान, सतान नितीन, भावार्थान, मागण्यान मुखारसून व्हरूंक म्हाका तूं आदार दी. तुवें दैवीक सत्तेचे भंडार जावनी मनशास्कत काय समजून घेवचे खातीर मनशा रूप घेतलें. हर एक रितीन संवसारी विरोधपण अनुभव करून त्या विरोधपणांत, त्या अडचणेंत बापा संगी एकवटून तूं रावलोय. बापाच्या नांवाक महिमा हाडली आनी बापा थावन तुज्या मिसांवा खातीर बेसांव जोडून घेतलें. आज तोचो सॅक्रिफीस नियाळन तुजे विणे म्हज्या जिवितांत कोणूच ना म्हणलें हांव वळखून घेता. तुजे बरी म्हजो मोग करचो ह्या संवसारांत कोणी ना म्हणलें हांव मानून घेता. कसली म्हजी जिविताची चाल आसूंक पुरो, तुवें तें लेखाक घेवंक नाय. बगार देवा बापाचें रुपणें सारकें म्हजे थंय आसा म्हणले खातीर आनी देवाच्या दृश्टेन हांव मोलादीक म्हणले खातीर तुवें म्हजो मोग केलाय. म्हजे खातीर वर्तो त्याग सॅक्रिफीस केलाय. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या आमच्या सोमयान जायतो त्याग सॅक्रिफीस आमचे खातीर केला. अपरिमीत मोगान आमकां ताणें बदल्यांत देखून आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया आमी गीत निन्ना हागे प्रीती सोरिल्ला. दैविक मधुर गीतेಗಳು बुखांतावन गीत संको G20:8 पान संको 115. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ,
ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ, ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ, ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವ ನೀಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗವ ನೀಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. मोगाळ भावानो आणि बहिणीनो, जिवीत आमचे सुमयाचे एक वर्तें देणे, सर्व रितींनी तें जिवीत संतोषान धदोसकायेन संभ्रमोवंक San Paulan Filipi घरांक बरयल्ल्या पत्रांत तावन सोंब्यान आमकां पावणें दिलां. सदांच ताचे थंय संतोष पावोवन आमची जिणी अर्थाभरीत करूंक उलो दिला. हो जिवीत असो संभ्रम आचारसून आपल्या जल्मा दिसा बाबतीन आज देवाक अर्गां दितात आमची भावां आनी भयणी, आनी तशेंच हेर त्या सामां आमी देवाक आतां समर्पिया. दुसऱ्या वर्साचो जल्मा दीस आचारसिता डेमियन मेंडोन्सा येयाडी तावन, 17व्या वर्साचो जल्मा दीस आचारसिता जॉशविन मोंतेरो ऑर्ले मालाड तावन, 87 वर्सांचो जल्मा दीस आचारसिता सिसिलिया डिसोजा आलंगार तावन, आपल्या जल्मा दिसाचो उगडास आज करता अमित सुनील मेनेजस दामास कट्टे तावन, जल्मा दीस आचारसिता रॉयस्टन डायस सांताक्रूज वेस्ट तावन, शीला डिसोजा मजगांव मुंबय तावन. सबार आशिर्वादां खातीर आमची भाव भयणी देवाक आज अर्गां दितात. तांची अर्गां स्तुती आज आमी साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. देवाक अर्गां दिता अश्विन आनी कुटाम कॅनडा तावन. आपल्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता लॉयड डिसोजा बेंगळूर तावन. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता पोलीन गोम्स थोडांबैल तावन. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता एम्मी रिटा डिसोजा वामांजूर तावन. मोरयेमायेच्या मानाक तशेंच सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता एम्मी रिटा डिसोजा वामांजूर तावन. देवाक अर्गां दिता
मिशेलारांना मुखार तावन जिवितांत सबार आमच्यो गरजो आसात देवाचो आदार गरजेचो आसा. आज आमच्या भाव भयणींच्यो गरजो आमी सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. प्रत्येक रितीन बऱ्या भलायके पासत आनी बरो फुडार क्रिस्ता खातीर मेळचे पासत मागतात काम ओडपी तावन. तशेंच बऱ्या रितीन आपल्या जिवितांत देवाची बेसांवां लाभच्याक आनी हर एक रितीन देवाचो आदार मागच्याक सक्रामेंतल्या जेजू मुखार आपली गरज उसारता. लियांड्रा गोम्स लंडन तावन आपल्या प्रत्येक इराद्या पासत देवा कडेन आज मागता. मर्लिन लोबो आनी कुटुंब मँगलोर तावन बऱ्या भलायके खातीर आपली गरज सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. सिसिलिया सेरावो किन्निगोळी तावन ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळचे खातीर हर एक रितीन अबुधाबींत आपले जिवीत सुशेगाचें करचे खातीर मागणें विसारता. विन्सेंट सेरा अबुधाबी तावन सबार आमची भाव भयणी देवाच्या नांवाक महिमा हाडून देवाची स्तुती करून भावार्थाची जिणी जियोन आपल्या बेसांत तिरासण आपणावन सर्गींचें दायज जोडूंक गेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीच्या आत्म्या पासत सासणाचो विशय वाबी मागता. पुलगत्रेंतल्या आत्म्या पासत मागतात. मेवी मिरांदा सांते काट्टे तावन देवादीन सिसिलिया कोरेयाच्या आत्म्या पासत मागतात. आडी तावन पुलगत्रेंतल्या आत्म्या पासत मागता. एलिझा डिसोजा मुल्की तावन देवादीन फिलोमिना फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत 100 वर्साचो अंतरलेलो उगडास काण मागतात. कंकनाडी तावन देवादीन अल्फोन्सो हाच्या आत्म्या पासत मागतात. मेरला पदाव तावन देवादीन जॉन लोबोच्या आत्म्या पासत मागतात. कारकोळ तावन देवादीन डेनिस गोम्सच्या आत्म्या पासत मागतात. तोडंबायल तावन देवादीन क्लारेन्स पिंटोच्या आत्म्या पासत मागतात. मँगलोर तावन देवादीन मेरी हिलरी डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. बळकुंजे तावन देवादीन हेराल्ड पिंटोच्या आत्म्या पासत मागतात. मोडबिद्री तावन अंतरलेलो 100 वर्साचो उगडास काण मागतात. देवादीन फिलोमिना फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत कंकनाडी तावन देवादीन जॉन पीटर डिसोजाच्या आत्म्या पासत आनी मॅगदलीन डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. वामंजूर तावन देवादीन क्लेमेंट आनी हेराल्ड डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. वामंजूर तावन देवादीन स्टेला रोड्रिगेसाच्या आत्म्या पासत मागतात. कांजूर मार्ग मुंबई तावन देवादीन लिल्ली मेंडोन्साच्या आत्म्या पासत मागतात. कणाजार तावन पुलगत्रेंतल्या आत्म्या पासत मागता. श्वेता कणाजार तावन देवादीन मार्गरेट साल्डानाच्या आत्म्या पासत मागतात. गोरे गुड्डे तिचो 7व्या दिसाचो उगडास काण ती मागतात. देवादीन मारियन वेगसाच्या आत्म्या पासत मागतात आनी देवादीन काजेतान वेगसाच्या आत्म्या पासत आज मागतात. ह्या सर्व आमच्या भावा भयणींक ससनाचो विशय आमी मागया. तशेंच जिविताचें पैन मंदर सुनवरचें आमकां सक्रामेंतांतल्या जेजूचो आशिर्वाद गरजेचो. तर आतां दिमयेर पडोवन सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. A24 page 24. उत्तर तुझे ऐकूंक काशेता, सम्या तुका घेवंक लालेता. वेदीसशीन येवन तुझ्या जेवणान भाग घेता, सम्या तुझे थंय हांव एकवटता. नमान सोम्या,
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. क्रिस्तातय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो, देवाची खुशी करची आमच्या जिवितांत प्रमुख जाय म्हूण आयच्या वांजेलाच्या वाचपा मुखांत्र मोरी आमकां शिकयता आनी जेजू मोरयेन पाळिल्लें आज उखलदरन आमच्या जिवितांत तें पाळूंक उलो दिता. सबार फावटी जिविताची अस्कत कांय अडचणी आमच्या जिवितांत मनशाची पान आमची संवसारी जिणी जियोंक उलो दितात म्हणलें सत आज पयलें वासा प्रगट करता आसतना देवाची खुशी जाणा जावन देवाचो सांगात आपणावन आनी देवाक मानता तसली जिणी जियेल्ल्यांत मात्र थंयसर संतोष लाभता म्हणलें पयलें वासाप आमकां स्पश्ट करता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवान आमच्या जिवितांत वतलेल्या आशिर्वादांचो उगडास काडया. सबार रितीन अस्कत अडचणेन सांपडलेली व्यक्ती आमी जाल्यार आमच्या बेसांत सबार फावटी देवाची खुशी करच्याक चुकोवन पडल्यार देवान ताच्या उदारपणान आमकां परत आनी परत अवकाश दिल्यात. ते अवकाश नियाळन आयच्या दिसाय आमच्या जिवितांतलें उणेंपण सोम्याक समर्पिया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आनी देवाचो आदार जोडचे खातीर आमचें काळीज आनी मन नितळ करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीचे सगळी नियमा तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. म्हणण्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. रायाचें काळीज सर्वेस्पराच्या हातांत वळत्या उदका भाशेन आसा. आपणाक जाय थंय तो तें व्हरता. करणाराचे दिश्टीन सगळ्यो करण्यो सारक्यो, पूण सर्वेस्पर काळजाची परिक्षा करता. प्रमाणीक आनी निती प्रमाणे आसा तें करचें सर्वेस्पराक बलिदाना प्रास चड मानवता. गर्वी दोळे, हंकारी काळीज, नश्ट्यांचो दिवो, पातक शिवाय दुसरें कांय न्हय. परिश्रामी मनशाच्यो येवजण्यो सुफळ जातात, पूण उतावळी मनीस दुबळीकायेन पडटा. फुटकिरे जिबेन पुंजायलेली संपत्ती, वाऱ्याची फूंक आनी मरणाचो पास. नश्ट्याचो ओत्मो वायट अत्रेकता. ताच्या शेजाऱ्याक
ताच्या दोळ्या मुखार दया मेळना. हंकऱ्याक ख्यास्त लायली तेतना सादो मनीस चड बुदवंत जाता. बुदवंत मनशाक शिकोवन दिल्यार तो जाणवायेन वाडटा. प्रामाणीक मनीस नश्ट्या मनशाच्या घराचेर दोळो दवरता. नश्ट्या मनशाक सकला घालून तो ताचो नाश करता. जो दुबळ्याचे बोबेक कान दिना तो कुमकेक बोब मारतना ताकाय कोणूच कान दिवचो ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या उपादेसांचे वाटेन म्हाका सोलोवन व्हर सर्वेस्परा. तुझ्या उपादेसांचे वाटेन म्हाका सोलोवन व्हर सर्वेस्परा. खतावीण जिणयेन सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळटा ती भागी. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका शिकय. आनी तुजी महात कार्यां मनान धरून हांव नियाळटलो. श्लोक. तुज्या उपादेसांचे वाटेन म्हाका सोलोवन व्हर सर्वेस्परा. तुजी विधी नियमां म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून सताची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुजे धर्म पाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव तें पाळटलो. श्लोक. तुज्या उपादेसांचे वाटेन म्हाका सोलोवन व्हर सर्वेस्परा. तुज्या उपादेसांचे वाटेन म्हाका तूं सोलोवन व्हर. तांचेर आसा तुजो संतोश. तुजे धर्म हांव सदांच पाळटलो सदां आनी सर्वदा. श्लोक. तुज्या उपादेसांचे वाटेन म्हाका सोलोवन व्हर सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचें उतर आयकून तें पाळटात ती चड सुभागी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे उतर पावते बरी परगटच्या खातीर म्हजे वोंट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसांनी जेजूची आवय आनी ताचे भाव जेजूक मेळोंक म्हणून आयिल्ले. पूण लोकांचे खेटी निमती ताका तांचे सर्शीन वचोंक जालें ना. देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोणा एकल्यान ताका सांगलें. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परें करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जी कोण देवाची खुशी करतात ती म्हजी आवय भाव आनी भयणी. एक वर्तें लिसांव जेजू आमकां ह्या उतरां मारिफांत शिकयता. जो संबंध आमच्या जिवितांत कुटुंबांनी आमी जोडता. आवय बापूय भुरगीं आनी कुटुंबाचे हेर सांदे थंयसर मोग एकामेकाचें संबंध रसचें जिवीत एकामेकाक आदारसून जियोवचें जिवीत थंयसर आसा. पूण जेजू कित्याक अशें उतर आमकां सांगता म्हूण आमी जाणा जायजय. जी कोण देवाची खुशी करतात ती जावन आसात म्हजी आवय भाव आनी भयणी. जेजूक तो कुटुंबाचो संबंध म्हत्वाचो न्हय आसलो गे. कित्याक आमकां थंयसर उलयलेलें उतर ताणें सांगता आसतना लोकांक खंय विस्मीत काय बोगली जावयेत.
पण जेजून सांगिल्ली ही उतरां कुटुंबाचो संबंध कुटुंबांत एकामेका संगी वांटून घेतलेलो तो मोग पयस करिना बगार त्या मोगाक आनी त्या संबंधाक जेजू दोडतो मान दिता केदाळा आमची जिणी देवाच्या कुशे प्रकार जाता त्या दाळा तो दोडतो मान आमकां फावो जाता त्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत तें कित्याक म्हणलें स्पश्ट आसा आयच्या पयल्या वाचपांत रायाचें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत वळच्या उदका बरी म्हण तें पयलें वाचप आमकां सांगता आसतना थंयसर एक वाक्य आमकां सांगलां तें जावन आसा मनशाची जिणी भायल्यान ती बरी दिसोंक पुरो पूण सर्वेस्पर हर एकल्याचें काळीज पारखिता भायल्यान हांवें कितलोय बरो म्हूण दाखयल्यार बरीं कामां केल्यार म्हजें जिवीत भावार्थाचें ना सोम्याक वेंगलेलें जिवीत ना देवाची खुशी करचें जिवीत ना हांव म्हजी जिणी सर्व रितीनी देवाक मानता तसली जावन जियोंक सखाना म्हणलें थंयसर स्पश्ट जाता त्या खातीर हर एक आणविकरणी हर एक अनीत हर एक रागाचें मोसराचें जिवीत थंयसर आसल्यार तें कितेंच बाळवना म्हण तें पयलें वाचप आमकां स्पश्ट करता त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनाच्या वांजेला मुखांतर जेजू जो कोण देवाची खुशी करता ती जावन आसात म्हजी आवय भाव आनी भयणी म्हणटा आसतना आमचें जिवीत कशें जिवन आसा म्हणलें देव पारखिता जें भायल्या संवसारांत हांवें दाखोवचें जिवीत आनी जें म्हज्या काळजांत पाळचीं सोम्याचीं तीं उतरां आनी सोम्याच्यो त्यो शेगूण आनी रुली रेगरो सदांच ताळ पडा जाय जर तर त्यो ताळ पडनात आमची जिणी देवाच्या वाटेन समकल्ली ना म्हणलो अर्थ मोरी आपल्या जिवितांत दोनी संगती ताळ पडाशें जियेल्ली व्यक्ती त्या खातीर जेजू हें उखल धरन सांगता आनी हर एक रितीन आपल्या शिसांक थंयसर जमलेल्या लोकांक तें प्रेरण दिता आनी म्हणटा मोरी आपल्या जिवितांत हर एक रितीन भावार्थाची जिणी मात्र न्हय आनी एकल्याक कुमकेची जिणी जियोंक सकयल्ली तशेंच आमी केवल भायल्या संवसाराक बरें जिणी दाखोवची मात्र न्हय आमच्या काळजांत वैयक्तीक रितीन सोम्या मुखार आमी ताका मानता तसली जिणी जियोंक जाय देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागून घेवया आमेन. C57 page 121. उंड्या वायनाची भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका देणी उंड्या वायनाची भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां तातूंत घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सतमंता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळासो कर म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें सामकां एक देणें
आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमीनच तुजे कृपेंत वाडत वेतांव. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतांव. पवित्र दळबारांचो सर्वेश परतो सगांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगीं तुका जय, ओ सगीं तुका जय, सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सगीं तुका जय, ओ सगीं तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गोट परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक ह्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो वरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार, दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान तेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. बापाची कुशी करच्यांत आमच्या जिणेची संपूर्णता आसा म्हूण आमकां आपयता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फोवना, पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. काळीस म्हजे सोमिया गायता तुजी महिमा. भोवडा हात्रेगान रक्ता तुझ्या येण्याक. काळीस म्हजे सोमिया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या सक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडतांव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमचे जिणेचे चालींत आमी बगीचो आनी दाखयचो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मी वेता की तुझी गाता, उपकारांचो तुझ्या अर्गां दिता. वाटेन तुझे चलूंक, मोगान तुझ्या रावोंक, संदेश तुजो गाजोवंक आधार मागता.